24 जुलयाक एक एबडक्शन जाल्लें. तेतूंक संजीव कुडचडकर म्हणटा ताका एबडक्ट केल्लो. तेजी बायलेन एक्स बायलेन एबडक्ट केल्लो अलॉंग वीथ दोग जाण तेगे एकॉम्प्लिसान यूज करून. सो ह्या केसीक आमी कितें केलां इज दॅट विदीन 3.5 वरांक भितर पयलीं आमी रेस्क्यू केल्लो संजीव कुडचडकराक फ्रॉम कारवार. आनी अलॉंग वीथ दॅट आमी ताका दोगांयकीक अरेस्ट केल्ले. बायल आसली ती एब्सकॉन्डिंग आसली. आज आमी टीम लावन सगळे सर्वेलन्स करून आज कारवार नियर तेंगे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा पळय थंय ताका एप्रिहेंड केलें. आनी जो थर्ड आनी फायनल मेन एक्यूज आसलो पळय ताका आमी ती बायल आसली पळय ताका आमी अरेस्ट केलें. हांगा 2-3 दीस जाल्ली आमची टीम कारवार आसली तिका सोदपाक. रिमांड फाल्यां जातलो. अजुनूय फूल मोटीव आमकां कळना. बट आतां इन्वेस्टिगेशन फाल्यां रिमांड घेवन आमी मुखार जशें चलतलें तशें कळटलें. टोटल कितले अरेस्ट जाले आता पासून? टोटल 3 जाण अरेस्ट जाले. आनी नांवां? तेजी एक्स वायफ आसा पळय ती मारिया लुइजा फेर्नांडीस. आनी 2 एकॉम्प्लीस आसले पळय. एक आसा तो नसीर बीन मकसूद आनी दुसरो आसलो पळय तो सौदागर. प्रायमा फेसी कितें मेळ्ळा तुमकां एविडन्स बी कितें इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळा? प्रायमा फेसी म्हणल्यार आमकां आमी CCTVचेर आमकां रिट्राय केला. आमी CCTVचेर आसा. मागीर जेन्ना ती घेवन गेले तो ट्रॅक आमी काडला. सगळे तेंचे लोकेशन्स काडला. सगळे एक तेतूं एक्यूज आसलो पळय तो तेजो एंटीसिडंट आमी काडपाक धाडला. बट कोलवा पुलीस स्टेशनार एक तेजी एसॉल्टाची केस रेजिस्टर आसा. कोण तो एक्यूज? तेजो नांव आसा मकसूद अहमद मकसूद नजीर बीन मकसूद. कितें असॉल्ट? कोलवा पुलीस स्टेशनार. हे कितें तेणी हायर बी केल्ले? ना ते आतां कळटलें सगळें. फाल्यां रिमांड जावन सगळीं मुखार हें वतलें. ताणी कितें सांगलां ते? 2 जाण एक्युजान सद्याक अजुनूय डिस्क्लोज चालू आसा आमचें इन्वेस्टिगेशन. तेतूंत मागीर कळटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.